सगळी सोंगां घेवपाक येता, पयशाची सोंगां घेवपाक येना. ही गजाल जरी खरी आसली जाल्यार म्हाका दिसता जर एखादी गजाल करपाची ठरयली जाल्यार ताका लागणारो पयसो कसो उबो करप हें कितें कश्ट केले जाल्यार व्हडलेशें कठीण काम न्हय. दुर्दैवान बरेच जाण ताचेर लक्ष दिनात. हांव थोडेशें लक्ष येता त्यामुळे म्हाका कळटा, गणित बरें आसल्यामुळे हिशोबूय कळटा. एक गजाल सांगूंक सोदता, पयशे कितले मोडले आनी कामां कितलीय केली जाल्यार लोकांचो सहभाग सरकारा बरोबर जायना तो पर्यंत सरकारान केल्ल्या गजालीक एक जे यश मेळूंक जाय तें यश मेळना. आयजूच हांव सकाळी 9 पासून दनपारां 2 वाजे पर्यंत दक्षिण गोवा पंचायतीचे सगळे सरपंचांक मेंबरांक आमी आपयल्ले फक्त 3 विशय घेवन. तातले 2 म्हत्वाचे विशय आहा ते म्हणजे स्वच्छ भारत, गार्बेज कशा पद्दतीन हँडल करपाचो, आनी येणाऱ्या 2 ऑक्टोबरा भितर गोंय ODF करून उडोवप म्हणजे ओपन डिफेकेशन फ्री. सगळे कडेन टॉयलेट आसूंक जाय, प्रत्येक घराक टॉयलेट आसूंक जाय. शेनवारा जेन्ना आमी रिपोर्ट घेतलो म्हाका सुद्दां थोडेशें अजाप जालें की गोंयांत 70,000 घरां आयजूय टॉयलेटा शिवाय आसा. पण 300 कोटी जरी खर्च जालो जाल्यार थोड्याशा पयशांक प्रत्येकाक टॉयलेट दिवपाचो आमी निर्णय घेतलेलो आसा. येणाऱ्या काही दिसां भितर ताजेर ऑर्डर येतली. येणाऱ्या बजेटान ताका पयशाचें प्रोविजन जातलें. गोंयांत प्रत्येक घरान संडास आसतलो हाजी दक्षता सरकार घेतल्या. संडास म्हणजे तो सद्या पोर फ्लश टॉयलेट जे कितें बांदता तसो न्हय, जाल्यार मॉडर्न पद्दतीचो ह्या स्टायलीचेर फक्त इंडिविज्युअल टॉयलेट. आतां हें करतलो जर तूं जाल्यार आमी टॉयलेट टेंडर काडून पयशे उबे केले, टॉयलेट विकते घेतले म्हणून जायना. पंचायतीन प्रत्येकान ज्या ज्या जाग्यार 2 तरेचे प्रॉब्लेम आसा. ज्या जाग्यार कोणाची जमीन आहा थंय प्रॉब्लेम ना. जमनीच्या संदर्भान कायदेशीर कितें आहा तें आमी करतले, पण टॉयलेटा पासून कोणाक थांबूंक मेळचें ना, कारण ती एसेन्शियल गजाल आसा. नाल्यार अजून पर्यंत आमचें नशीब बरें आसा कारण हांगा कम्युनिकेबल डिसीज ना. नाल्यार ओपन टॉयलेट करीत जाल्यार ताजे पासून रोगराई पसरूंक शकता. This total cost of this entire project of development is almost 14 or 15 crores. I thank Honorable Chief Minister. Clarify that this is No, entire development of this area, including parking lots, including electrification, including garden, including children's park, including everything in this particular area of this belt is around 14 to not this total. मुझे यहाँ तक clarify कर मुझे सांगता. But to do this, our central ministry, आमचे जे government, BJP government at the center has financed this. It is not a state fund. The entire fund for this, which we are doing development, almost 89 or 80% of the fund has been from the central ministry. When Honorable Chief Minister was the Defence Minister, there we could push and we could get around 200 crores to do various development works in the entire tourism belt. Now wherever small works are required in a state component, where there is beautification, that is added to this component. So out of almost 15 and 16 crores, almost 12 crores or 13 crores will be from the center fund. The remaining is from the state fund under Honorable Tourism Minister and under Honorable Chief Minister. म्हणजे सांगपाचें इतलेंच की हांगा जेन्ना ह्यो वस्तू जातल्यो हे आमच्यो वस्तू अशें आमी चिंतपाक जाय. पॉलिटिशनान ती आपल्याक सगळी फायल रेडी केल्ली आनी फर्स्ट डिसिजन ऑफ आवर गव्हर्मेंट इन 2012 वॉज टू रिवर्स दीस डिसिजन. हें डिसिजन जे 14,000 स्क्वेअर मिटर जागो आमकां आपल्याक कोण तरी घेवंक सोदतालो ते आमी पयले डिसिजन रिवर्स केले. हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणूंक सोदता, कित्याक सदांच ते 2 म्हयन्यांक हांव ताका सांगीत आसलो बिफोर द इलेक्शन ऑल्सो आमचो ही लँड सांबाळपाक जाय लोकां खातीर अँड वी नीड टू प्लॅन समथींग फॉर द पीपल ऑफ दीस विलेज. अँड हियर वी आर द फर्स्ट फॅसिलिटी आमी तुमकां दिल्ली आहा. इतली बरी फॅसिलिटी म्हाका दिसता गोंयान पयलेच फावटी जाल्ली आहा. तुम्ही इंटरनॅशनल जो जर
एअरपोर्टार वचत जाल्यार असले टॉयलेट तुमकां मेवतले. गोंयान हुयना न्ही. तुम्ही पळया मुद्दम वचून. गोंयान हुयना. इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर पयल्ले आमी बॉम्बे. असली फॅसिलिटी आमी दिल्ली आहा. पूण ही फॅसिलिटी केली याचो उपयोग जे लोक करतले, आमचे लोकल आहा, ट्युरिस्ट आहा, फॉरेन अँड इंडियन ट्युरिस्ट, इट विल बी पेड नॉमिनल चार्जीस. आणि ही फॅसिलिटी आपलो टॉयलेट म्हणून अशी आमी यूज करपाक जाय. इट इज एज इफ इट इज आवर ओन हाऊस टॉयलेट, ऑफिस टॉयलेट, वा आपल्या ओन रेस्टॉरंटाचो टॉयलेट. ही फॅसिलिटी जी आयज केल्या ती अशी क्लीन उरपाक माय विजीट विल बी देर एवरी 10 days. बीजेपी आसूं, काँग्रेस आसूं, एमजे आसूं, गोवा फॉरवर्ड आसूं, कोणी आसूं, इंडिपेंडेंट आसूं, सगळे लागीं या. तेजे भितरलो स्मार्ट आनी हुशार म्हणटा भायर सरलो तो मायकल लोबो. तेणे हें दाखोवन दिलें आमी करूं शकतात. हांव दुसऱ्या आमदारांक आव्हान दिता, ह्या आमदारांक, तुमी मुखार सरात. जे इनोव्हेशन मेळपा जाय ते हाडपाक ट्राय करात. CRZ खातीर आमची चीफ मिनिस्टर कितलेशे मिटींग दवरली, आतां चालू आहा ती प्रोसेस. सायडीक खंय प्रायव्हेट आहा ते पळयात आनी खटपट करया सगळे जाण मेळून, आनी गोंयचो हो विकास हाडया असो तांकां रिक्वेस्ट केला. पण अजून त्यांचो तसो मुवमेंट जावना. म्हणून हांवें तुमकां म्हटलें की मायकल म्हणतो लोकांचो आवाज, आनी लोकांचो आवाज म्हणतो मायकल. हें म्हाका हांगासर कळून चुकलें. आनी हे ज्यो जाल्यात तेजें एक उदाहरण अख्खे गोंयान जावचें. आनी मागता हांव ते आमचे जे जितके आमदार आहात ते कोस्टल बेल्टा वयले तेंच्यांनी फुडाकार घेवचे. कारण पयसो आमचो आसा आनी तो पयसो आमी युटिलायज करनात. आनी तो सगळो पयसो परतो येतलो सेंट्रलाक. कांय फायदो ना. आसा पयसो तो आमी उपयोग करून घेवपाक जाय आनी लोकांक दिवपाक जाय.